Isaiah, Egyptard, chapter 31. जी कोण आसरो मागूंक इजिप्तांत देंवून वेतात, घोड्यांचेर आपलो विस्वास ठेवतात, पुस्कोल रथांचेर आनी बोलवंत घोडेश्वरांचेर फाती येतात, पूण इस्रायलाच्या पवित्र देवाचेर कसलोच विस्वास दवरिनात आनी सर्वेस्पराची बूद मागिनात, तांचें कोटाकोटा. तरी पूण तोय वायट विघ्न धाडूंक भोव हिकमतीचो आनी दिल्लें उतर तो फाटीं घेना. नश्ट्यांच्या घराण्यांचेर आड आनी खोट्या मनशांक आसरो दितात तांचेर आड तो उठून येतलो. इजिप्तकार फकत मनीस, ते देव न्हय. तांचे घोडे हाडां मांसांचे आत्मो न्हय. सर्वेस्पर आपलो हात विस्तारता तेन्ना आसरो दितात तीं आडलून पडटलीं, आसरो घेतात तीं अशींच पडटलीं आनी सगळ्यांचो बराबर नाश जातलो. आसिरिये आड. खरेंच सर्वेस्परान अशें म्हाका सांगलां, जसो एक शिंव वो शिंवाचो पेटो आपली शिकारी धरून गरज घालता आनी राखण्यांची एक उरपंज लेगून ताचेर आड एकठांय जाली जाल्यारूय तो तांच्या गलबोळाक भियेना आनी तांच्या बोबाळान आंकांत ना. तसोच सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर सियोन दोंगरार आनी ताचे तेंगशेर लढाई करूंक देंवतलो. वाऱ्यार उडून राखण करतात तसल्या सवण्यांवरी सर्वशक्तिवंत सर्वेस्पर जेरुजाल्याक राखतलो. हय, तो ताका राखून निबारतलो आनी ताका वाटावन सोडयतलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानो, तुमी कल्पण जाका पाठ केल्ली ताचे शीं परतून येयात. हय, ह्या दिसा तुमचेच पातकी हातांनी केल्ल्यो रुप्याच्यो आनी भांगाराच्यो मुर्ती तुमी सगळीं भायर उडयतल्यात. आसिरिया तोरवारीन पडटली, पूण मनशाचे तोरवारीन न्हय. मनशाची न्हय आसलोली तोरवार तिका गिरासतली. तोरवारी मुखार ती पळून वेतली आनी तिचे तन्ने झुजारी गुलाम जावंक पावतले. भिवन कांपून आसिरियेकार पळून वेतले. तांचे सरदार थरथरून आपलो झुजाचो बावटो सांडून वेतले. जाचो उजो सियोनांत पेटलोलो आसा, जाचें आकटें जेरुजाल्यांत जळटा, तोच सर्वेस्पर अशें सांगता. देवाचें उतर हें.